पण हातून डिले असा की ना हे तुमचे असेसमेंट कशें असता आनी हाऊ यू गो अहेड विथ दॅट? सो जेन्ना जशें हांवें सांगलें भुरग्याचें वय कितें आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोडे पेरंट्सांक केन्ना केन्ना खबर आसना. आय डोंट सी दॅट इन गोवा. बट अदर पेरंट्स समटायम्स भुरग्याचे म्हयनो खंयचो जल्मल्लो किंवा वय खंयचें इयर खंयचें. सो भुरग्याचे क्रोनॉलॉजिकल एज म्हणटा आमी, म्हणजे एज पर बर्थ डेट भुरग्याचें वय कितलें आसा हें जाणून घेवप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. केन्ना केन्ना कितें जाता, आमी आतां सपोज म्हजो भुरगो 12 वर्सांचो आसा. 12 वर्सां लागल्या की पूर्ण जाल्यांक, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो फॉर अस 12 वर्सांचो आसा म्हणजे 12 वर्सां ताका कंप्लीट जाल्या. कारण कितें आसा, वेन यू आर मेजरींग अगेन्स्ट अ स्केल यू हॅव टू मेक शुअर दॅट युअर बेजलायन यू नो व्हेरी वेल. ओके, सो भुरग्याचें वय कितें आसा दॅट्स इम्पॉर्टंट. मागीर तो भुरगो वया प्रमाणे कितें कितें करता. सो हाका लागून वी सपोज आतां पेरंटाक कन्सर्न आसा की म्हजो भुरगो उलयना किंवा म्हजो भुरगो चलना. आमचे डेव्हलपमेंटल असेसमेंट आसता अँड दॅट टेक्स अबाउट 1.5 hour. अच्छा. सो एका भुरग्याक पळोवपाक आमकां ऑलमोस्ट देड वर लागता. सो एज आय सेड यू हॅव टू गो थ्रू ऑल हिस्ट्री, म्हणजे गर्भ अवस्था कशी आशिल्ली, बर्थ कसो जाला, ताजे मागीर कितें प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. कारण जशें हांवें म्हळें खुबशीं भुरगीं प्रिटर्म जाता. सो प्रिटर्म जाल्ल्या कारणान कितें आसता, आमी तांची एज करेक्शन करता. म्हणजे डिपेंड्स ऑन वीक ऑफ प्रेग्नन्सी. जितले बेगीन तो प्रिटर्म जाला तितले ताजी एज मायनस करता ताजे एक्चुअल एजांतले. सो केन्ना केन्ना भुरगें 30 विक्साचें जालां रायट, आनी एक्चुअल भुरग्याचें वय आतां 2 म्हयने आसा. पण म्हज्या खातीर तें कमी आसा. करेक्ट. रायट. सो त्या वयाचेर भुरग्यान मान धरपा जायना, वीच आय नो. मागीर ते पेरंट्सांक एक्सप्लेन करचें पडटा की एक्चुअली ताका 2 म्हयने जाल्या पण तो प्रिटर्म आसा. ताका लागून हें आमी सबट्रॅक्शन केलां. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरें म्हणजे कशें आसा की एज आय सेड डेव्हलपमेंटल असेसमेंट. सो आमचे थोडे टूल्स आसता, थोडे चॅकलिस्ट आसता, मागीर खेळ आसता आमच्या रुमान. when the child comes to us there is lot of play activities which are there based on the age of the child. सो ते भुरगो कसो करता, चलता काय ना, वाकून घेता, फुडें चलता, बॉलाक किक करता काय ना, किंवा टॉयजान इंट्रस्ट दाखयता काय ना, पेरंट्सां कडेन तो शेअर करता काय ना, आमी कितें दिना अशें पर्टिक्युलर, नाल्यार पेरंट्सांक कंप्लेन करता काय ना की आपणाक दिना. यू नो ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स बिकम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. विथ दॅट वी डू समथींग कॉल्ड डेव्हलपमेंटल एज. म्हणजे ह्या भुरग्याचें वय दर 3 वर्सां आसा, ताजो डेव्हलपमेंटल एज कितें आसा. म्हणजे आतां 3 वर्साच्या भुरग्यान म्हाका हें नाका, आमी भायर या, अशे 3 शब्द जोडून उलोवपाक जाय. ताका अंडरस्टँड जावपाक जाय, बाबू तें पेन हाडून म्हाका दी, पेन हाडून म्हाका दी आनी मागीर तें मम्मीक दी. 2 स्टेप कमांड्स. सो त्या प्रमाणे भुरगो कितें करता, कितें करना, ताजे प्रमाणे आमी ताजी डेव्हलपमेंटल एज अशी ठरयता. सो थोड्या भुरग्यांची ती कमी येता, जांकां डिले आसा. रायट. सो देन वी नो की बाबा 6 म्हयन्यांचो डिले आसा किंवा 1 वर्साचो डिले आसा. कारण मागीर पेरंट्सांक तें सांगपाक आमकां कॉन्क्रीट जाता की एक्चुअली ताजें वय आसा 2.5 वर्सां किंवा 3 वर्सां, पण तो ही इज फंक्शनींग एट अ 1 year old or 1.5 year old. So that is a little technical aspect to it. आणि little experience is required behind it to understand की डिले आसा, डिले ना. जर आमकां दिसता की there is a big problem, then we advise intervention as per that, investigations, MRI, my hearing test, vision test, depending on the difficulties the child is come with. Especially जेन्ना preterm babies असतात तांच्यांनी different problems आसपाक शकता. सो एज पर दॅट वी एडवायज. आतां केन्ना आमकां दिसता की डिले आसा पण इतलो सिग्निफिकंट डिले ना. आतां जशें म्हळ्यार मोबायल. सो खुबशीं भुरगीं आमचे कडेन येतात जी screen time is unlimited. I know of children who are watching screens for 8 or 9 hours a day. Absolutely. When they are 2.5, 3 year olds. Right. मागीर लँग्वेज डिले जाता. कारण कशें आसता, तुका स्क्रिना कडेन उलोवपाची गरज पडना. ते तुजे कडेन उलयता, तूं आयकता, तूं समजता, ग्रेट, बट यू डोंट हॅव टू स्पीक बॅक. सो तातूंत लँग्वेज डिले जाता. 3 वर्साचो भुरगो 2 शब्द उलयता. सो depending on the problem, depending on the condition, there is treatment. Now, if it is because of screens, and I know that there is no autism behind it, or there is no hearing loss behind it, हे सगळे तुका clinical examination and experience and कळू शकता. Based on that, then we advise, okay, you stop screen for some time. Let us start speech therapy. Or more part of intervention is what parents are doing at home. आता कशें आसा, intervention has shifted from center to home based. Because कशें आसा, there are just not enough people. म्हणजे इतले लोक ना, जे प्रोफेशनल्स ना आमच्या हातून जे इतलो ट्रिटमेंट इतल्या भुरग्यांक दिवपाक शकता. सो पेरंट्स आमचे थेरपिस्ट जातात. सो वी ट्रेन पेरंट्स, आनी भुरग्याच्या आपले ओन एनवायरमेंटान जेन्ना थेरपी चल्ल्या
तेन्ना भुरग्याक खूब बरें पडटा. बरोबर, इट इज मोर एक्सेप्टेबल. मोर एक्सेप्टेबल. थोड्यो गोष्टी आसा ज्यो पेरंट्सांक इज नॉट पॉसिबल, लायक फिजिओथेरपी, कारण तातूंत टेक्नीक आसता, एक्सपिरियन्स आसता. बट स्टील वी गिव होम प्रोग्राम्स की तुम्ही घरा कडेन हें करपाक शकता. आमी हांगा केलां तें तुमी करनाका, बट यू डू वॉट वी आर टेलिंग यू टू डू एट होम. सो बेस्ड ऑन डिफरंट प्रॉब्लम्स, बेस्ड ऑन द कायंड ऑफ डिले, आमचे इंटरवेन्शन्स वेरी जाता. सो बेस्ड ऑन दॅट पेरंट्स आर